नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत रग्बी हंगामाचेर किमान आधारभूत मोल वाडोवपाचो घेतलो निर्णय. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या म्हारगाय भत्त्यांत 3% वाड. गोयच्या दर्यादेग वाठारांत रातच्या 10 उपरांत संगीत वाजोवपाची बंदी. भाड्यान रावपी लोकांची म्हायती दिवंक नाशिल्ल्या घर मालकांक 10,000 रुपया मेरेन दंड. गोंय मंत्रिमंडळ बसकेंत निर्णय. हरियाणात नायब सिंग सैनी सेगीत दुसरे फावट जातले मुखेलमंत्री. फाल्यां जातलो सोपूतविधी सुवाळो. जम्मू काश्मीरात ओमर अब्दुल्ला हांणी मुखेलमंत्री पदाचो घेतलो सोपूत. काँग्रेस पक्ष मंत्रिमंडळान जावचो ना वांटेकार. आनी विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO परिशदेंत जाले वांटेकार. आतंकवादाच्या सावळेंत मुक्त वेपार अशक्य. जयशंकर. आनी आतां खबरो विस्तारान. आज केंद्रीय म्हायती आनी वितरण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिशदेंत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णयांची सविस्तर म्हायती दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला जाल्ल्या ह्या बसकेंत 2025 ते 26 वर्सां खातीर केंद्र सरकारान रब्बी हंगामाचेर किमान आधारभूत मोल वाडोवपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें अश्विनी वैष्णव हांणी म्हायती दिली. रेपसीड आनी सासवाच्या पिकाचेर MSP 300 रुपया दर क्विंटल, दाळ 275 रुपया क्विंटल, चणे 210 रुपया क्विंटल जाल्यार गव्हाचेर 150 रुपया MSP दवरिल्ल्याचें तांणी सांगलें. रबी मार्केटिंग सीजन के लिए MSP अप्रूव हुआ है और जैसा आपने देखा खरीफ में वैसे ही रबी में भी एक जबरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है. व्हीट है, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है. बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है. ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है. मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज की बढ़ोतरी की गई है. 2004 और 2014 के जो 10 साल थे उसमें 7,41,000 करोड़ रुपीस परचेज किया गया था MSP पे. और 2014 से 2024 का जो 10 साल का पीरियड है, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड है, जो इन दैट पीरियड MSP पर 20,64,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का क्रॉप खरीदा गया है. दिवाळी पयलीं केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांक एक खुशालकायेची भेट दितना केंद्र सरकारान म्हारगाय भत्तो 3% वाडोवपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें मंत्री वैष्णव हांणी कळीत केलां. DA और पेंशनर्स के लिए DNS रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा. तशेंच मंत्रिमंडळान 137 वर्सां पयलींचो मालवीय पूल परत बांदून ताचे सकयल डेकाचेर 4 रेल्वे मार्ग जाल्यार वयल्या डेकाचेर 6 पदरी महामार्ग बांदपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें मंत्री वैष्णव हांणी जाहीर केलें. एक नया ब्रिज बनाए जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होगी, 1 2 3 4 रेलवे लाइन होगी और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा. ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा. गंगा जी पर ये ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है, एक मेजर कनेक्टिंग लिंक है. इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2,642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा. करीब 4 साल का टाइम लगेगा. बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज है, बड़ा ब्रिज है. अगले 150 साल के लिए समझो 150 इयर्स के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है.
गोयच्या दर्यादेग भागात रातचे 10 वरां उपरांत संगीत वाजोवपाचे सक्तीन बंद करतले. दर्यादेग भागावेल्या पुलीस स्थानकांतल्या 40% पुलिसांक रातच्या गस्ती खातीर वापरतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज राज्य मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली. अशा पद्धतीचे इन्सिडेंट्स जे आसा ते खंयच टॉलरेट करचेना. पयलीं जाल्ल्या 2-3 इन्सिडेंट्सांक सोमतेच तांकां अरेस्ट केले आनी आतां नायट पेट्रोलिंग जे आसा पळय तें खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडयला. पुलीस गस्त जेका म्हणटा पळय ती रातची ती 20% ऑफ द स्टाफ हो सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी बाकीचे कडेन घेतली आसतलो, पण हांगासर अजून एडिशनल 40% ऑफ द स्टाफ जो आहा पळय विशेष करून पुलीस रातचो जो आहा पळय ह्या बेल्टांनी आसतलो, जे पोस्टल बेल्टात आसतलो, जेका 10 उपरांतचे म्युझिक ओपन आनी पूर्णता बंद आसतले. ओके, आणि जेका क्लोज डोर केली परमिशन घेतलेली आसा तेकाच तेजे क्लोज डोर रेस्टॉरंट आनी हेजे आनी ते चालू. भाड्यान रावपी लोकांची म्हायती दिवं नाशिल्ल्या घर मालकांक 1,000 ते 10,000 रुपया दंड दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. पुलीस आतां भाडेकरूंची म्हायती मेळोवपाक आकस्मीक पळोवणी करतले अशें तांणी मुखार सांगलें. कोण व्हेरिफिकेशनचो फॉर्म जेच्या कडेन आतां हाज्या फुडें पुलीस जे आहा पळय म्हणजे स्पॉन्टेनियस खंयसरी वचून चॅक करतले किंवा वचून चॅक केल्या उपरांत जर तेणी व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट किंवा व्हेरिफिकेशन फॉर्म आमी दिल्लो जर तेच्या कडेन ना जाल्यार घर मालकाक फ्रॉम 1,000 to 10,000 ते डिपेंड्स अपॉन तो कितले दीस रावता तो खंयच्या सगळे त्या काही क्रायटेरियाची 10,000 रुपया पर्यंत फायन ती डायरेक्टली घर मालकाक करतली. ओके, आनी परत त्याने जर कसलोय फाल्यां सकाळी पळयता म्हणजे आमी म्हणटा क्रायम केला जाल्यार इन्क्वायरी करता काय येवपाकूच जाय, पण फाल्यां सकाळी बाकीच्या सगळ्या भानगडी अननेसेसरी जर तेणे व्हेरिफिकेशन असलें बरें आसा तेणी ते क्रायम केला जाल्यार रोखडोच दाखयतलो आपूण व्हेरीफाय करून दवरलेलो वच जाय जाल्यार घरान जर नासलो जाल्यार अननेसेसरी तेणी कोणी घरान दवरला तो खरें इन्क्वायरी करतलो. बालरथ येवजण चलोवपाक येवपी अडचणी खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शाळा वेवस्थापनाक जबाबदार थारायलें. बालरथ स्कीम आमी बंद करूंक ना आनी नवीन आनी ताका एडिशनल बसी जाय पळय त्यो दिवच्यो ना. बालरथाची स्कीम सुरू आसा, बालरथाचे पयशे तांकां दिवपाचे तशेंच दिता. तेंच्यांनी ज्यो मेंटेन करिना त्यो बसी मेंटेन करच्यो. ओके, नवीन बसी दिवपाच्यो आसा त्यो जे रिप्लेस करपाचे आमी वर्किंग करता. ज्यो हे जाली व्हॅलिडिटी सोंपली पण एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅनेजमेंटान घेवपाक जाय. आमी जो मेंटेनन्साक पयशे दिता पळय जाल्यार त्या मेंटेनन्साकूच मोडचे तेंच्यांनी आनी तिची फिटनेस आहा पळय ती फिटनेस घेवची जबाबदारी तेंची आहा. तेंच्यांनी सगळी जबाबदारी सरकाराचेर घालून आपूण हातवेर करचें न्हू. ताचे म्हटलं आमी स्कीम खंय बंद करतले म्हणून ना, बालरथ स्कीम चालूच उरतली. ओके, आमी तांकां पयशे दिता तशेंच दितले. उलट तुमकां सांगता आमी तांकां आनी चड पयशे दिवपाक लागले. पयलीं तांकां 3,75,000 दिता, आतां 4,20,25,000 दिवपाक लागल्या. जे ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक पयशे दिले पळय ते दिना. आमी सरळ तांचे अकाउंट ओपन करा, तांच्या अकाउंटाचेर पयशे घाला, आमी तांकां 6 म्हयने एडवान्स पयशे दिता. जर ड्रायव्हर आनी जर कोण उरना पळयली जाल्यार ती तेंची चुकी आहा मॅनेजमेंटाची, आमची न्हू. आज नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे उमर अब्दुल्ला हांणी जम्मू काश्मीरचे नवे मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. तशेंच सुरेंद्र कुमार चौधरी हांणी उपमुखेलमंत्री पदाचो कारभार सांबाळ्ळा. ह्या सोपूतविधी सुवाळ्यांत काँग्रेस पक्षाचे फुडारी आनी विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी तशेंच प्रियांका गांधी वाड्रा हांचे सयत फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव, पीडीपीचे मुखेली महबूबा मुफ्ती, आपाचे संजय सिंग तशेंच सीपीआयचे वतीन डी राजा ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. मजगतीं जम्मू काश्मीरान काँग्रेस पक्षान मंत्रिमंडळान वांटेकार न जावपाचो निर्णय घेतला. हे विशीं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तारीक हमीद कर्रा हांणी म्हायती दितना केंद्रान जम्मू काश्मीराक राज्याचो दर्जो दिवंक नाशिल्ल्यान विरोध दर्शावपा हेतान काँग्रेस पक्षान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें सांगलां. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law,
without fear or favor, affection or ill will. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or हरियाणात विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाक मेळिल्ल्या घसघशीत यशा उपरांत आज भाजपाच्या विधायक दल बसकेंत जाल्ल्या निर्णयात नायब सिंग सैनी हांकां मुखेलमंत्री पदाचो दावेदार थारायलो. केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांच्या हजेरेंत जाल्ल्या ह्या बसकेंत अनिल विज आनी कृष्ण बेदी हांणी नायब सिंग सैनी हांच्या नांवाची सुचोवणी दिवन हेर वांगड्यांनी तांकां संमती दिली. ते उपरांत मंत्री अमित शाह तशेंच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आनी हेर फुडाऱ्यां सयत हरियाणाच्या राज्यपालाकडेन वचून फाल्यां पंचकुला हांगा नायब सिंग सैनी हांच्या सोपूतविधी सुवाळ्या खातीर आमंत्रण दिलें. मंत्री अमित शाह हांणी भाजपाचे बसकेंत नायब सिंग सैनी हांकां सेगीत दुसरे फावट मुखेलमंत्री पदा खातीर नेमणूक जाल्ले खातीर परबी भेटयली. विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा. हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं. खबरापत्रांत घेऊया ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी आज पाकिस्तानांतल्या इस्लामाबाद हांगा आयोजीत शांघाय सहकार्य संघटनेच्या 23व्या सरकारी मुखेल्यांच्या मंडळाच्या बसकेंत उलोवप केलें. ह्या वेळार उलयतना आतंकवादाच्या सावळेंत देशामजगती मुक्त वेपार जावप शक्य ना अशें स्पश्ट विधान एस जयशंकर हांणी केलें. तशेंच उदरगतीची बुन्याद शांतताय आनी स्थिरतेचेर आधारीत आसता अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. घुवळी वखदां विरोधी पथकान आज आनीक एक धाड घालून सुमार 2.5 लाख रुपया मोलाची घुवळी वखदां ताब्यांत घेतली. ही फाटले 24 वरां भितरची दुसरी धाड आसा. अंजुना वाठारांत घेतिल्ल्या ह्या धाडींत दक्षिण भारतांतल्या एकल्याक अटक केल्या. ताचे कडल्यान चरस, कोकेन आनी DMT सारकेली घुवळी वखदां जप्त केल्यात. घुवळी वखदां विरोधी पथकाचे पुलीस अधीक्षक त्रिक्रम सिंग वर्मा हांणी ही म्हायती दितना थळाव्या घुवळी वखदां विशीं सतर्क रावपाची शिटकावणी दिली. We ANC unit caught the biggest ever consignment of LSD papers ever in Goa. So it was more than 1800 LSD block papers, and the worth of it was around more than 1 crore. So in connection with that, we got a second lead, and yesterday night we got another case in which we got a South Indian from Anjuna area, and we had leads, so we conducted a raid in his house, and we caught DMT, a new drug which is found for the first time in Goa. So I'll tell you a brief about DMT. DMT is diethyltryptamine. It is very potent drug which, you know, for 20 people to give a trip to 20 people, even 1 gram is enough. So this drug is primarily found is shipped from South America. So there is one ceremony also which is called ayahuasca ceremony, which is done for some spiritual purposes. And I have gotten information that
in Goa also, in some hinterland areas, this ceremony is conducted. So this is our appeal to everyone. Anyone who gets any information regarding being a part of the ceremony or otherwise, you are please requested not to be a part of that and provide information to us. पणजी उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या नव्या कार्यालयाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जालें. ह्या वेळार केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, आमदार प्रेमेंद्र शेट तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना स्थलांतरीत तशेंच भायल्यान येवपी लोक राज्यांत पारंपारीक वेवसाय करपाक लागले जाल्यार गोंयकारांच्या हातांत कसलोच वेवसाय उरचो ना. जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी मुळाव्या सुविधांच्या उदरगती सयत मनशाच्या उदरगती खातीर लेगीत हातभार लावचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें. In future, आम्ही गोळीकारांच्या पैशात धंद्यारी विचार इनिशिएटिव्ह पुढे घेऊ पाहिजे. आपल्या त्याचा स्किल हा त्याला पुढे काढतात आम्ही काढतात बरोबर. फक्त तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सरकारी करीत असते. म्हणजे भाऊ आपल्या एमपी म्हणतात करता, आम्ही एमएलए म्हणून करता, तुम्ही करता, पंचायत करता, ते पैशाचा विकास कोणी करतात. त्या पैशाकडे इंजिनियर गरीब पैशाकडे आणि त्याचा स्किल पैशाकडे आणि त्या आमच्या दुर्बल असलेल्या पिढीकडे कोणी पावपाचे असं त्याला लोकप्रतिनिधी पावपाचे. प्रत्येका म्हणजे ज्याला टाइम आहे तितकं टाइम कंझ्युम करून त्याला सक्षम करण्याची गरज असा. आणि आज आमचं महिला वगैरे खरोखरच तयार असा. पोल्ट्री असोसिएशन मध्ये सांगते की पूर्णतः गोंयांत पोल्ट्री विभाग करपाचो आणि बरेचशे दिवसांची जबाबदारी आम्ही घेता. आम्ही त्याच्याकडे विशेष करिना सगळ्या भगिनींनी सांगितली प्रत्येक तालुक्यात एक स्मॉल पोल्ट्री and with the help of ICICI Foundation helping them for the 10 lakh rupees directly त्याचा इन्कम तयार करतो. हे इनोव्हेटिव्ह थिंग आम्ही त्यांना लोकप्रतिनिधी निवडून देतात. आमचा नवीन कुठेतरी कधी राहू. टिकाऊपणा आणि पर्यावरणाची जपणूक ह्या खातीरची आपली वचनबद्धताय घटमूट करपाच्या दिकेन मॉन्डलेज इंडिया हांणी गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि म्हापशा नगरपालिकेच्या सहकार्यान पणजेच्या मिरामार सर्कला कडेन लायट हाऊस प्रकल्पाची सुरवात केली. 5 वर्साच्या या प्रकल्पा अंतर्गत घन कचरो व्यवस्थापन दिकेन येवपी आडमेळी सुटाव्यो करप आणि अर्थव्यवस्थेंत योगदान दिवप हे मुखेल हेत आसतले. या प्रकल्पा अंतर्गत सुमार 1000 मेट्रिक टना परस चड प्लास्टीक कोयराचे रिसायकलिंग जातले. या वेळार उलयतना गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष महेश पाटील हांणी द फिशरमॅन कास्टिंग नेट ही कलाकृती 100% रिसायकल्ड प्लास्टिकाच्या वापरान तयार केल्या अशी माहिती दिली. या कलाकृतीचे अनावरण ह्या कार्यावळी वेळार जालें. कंपनी चॉकलेट्स अँड डिफरंट प्रोडक्ट करतात व त्या रिस्पॉन्सिबल कंपनी म्हणून तांणी प्रत्येकचे तांणी अशें थारायलां की प्रत्येक पॅकेजींग करतात ताजें 90% रिसायकल जाता. सो दॅट इज अप्रिशिएबल. आनी तांणी एक हो प्लास्टीक लायट हाऊस प्रोजेक्ट घेतला. हो प्रोजेक्ट तांणी गोंयांत म्हापसा स्टार्ट करपाक केला. तो प्रोजेक्ट 5 वर्सां चलतलो. तातूंत भितर कितें करता ते टोटल म्हापसा म्युनिसिपालिटी एरिया प्लास्टीक सेग्रिगेट करपाक पयलीं शिकयतले. ताका IECT म्हणटा, इन्फॉर्मेशन एज्युकेशन अँड कम्युनिकेशन ह्यो एक्टिविटी करतले. ताजे उपरांत तांणी ते MRF म्हणजे मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी ती कशी चलोवप हाचेर ते म्हायती दितले. आनी तातूंत भितर ज्यो कितें लॅक्युनो आसात, गरजो आसात, म्हणजे क्रसिंग मशीन, बैलिंग मशीन, हें सगळें तांकां तो करून दितले. आनी हो प्रोग्राम हो 5 वर्सां खातीर म्युनिसिपालिटी, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट भितर करार केला. आनी तो प्रोग्राम आज ऑनरेबल CM हातीर लॉन्च केला. कोंकण रेल्वेचो 34वो स्थापणूक दीस मडगांवच्या रवींद्र भवनात मनयलो. ह्या कार्यावळी वेळार उलयतना कोंकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा हांणी कोंकण रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांच्या अथक प्रयत्नान आनी त्यांच्या सहकार्याची तुस्त केली. तशेंच आतां मेरेन कोंकण रेल्वेन वेगवेगळ्या मळाचेर मेळयिल्ल्या यशाचो तांणी नियाळ दिलो. जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था, वित्तीय वर्ष का, कोंकण रेलवे ने अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक प्रॉफिट कमाया, 301 करोड़ का. आप सब उसके लिए बधाई के पात्र हैं. इस बात से आपको आपकी सहमति होगी कि जब हम अच्छा
काम करते हैं तो हमें घर परिवार में भी पुरस्कार मिलता है, किसी प्रकार की हमें इंसेंटिव मिलता है। तो मैं हमारे कोंकण रेलवे के सभी कर्मचारियों के लिए पूर्ण अनुग्रह राशि एक्स ग्रेशिया 17,951 रुपए के भुगतान की घोषणा करता हूँ। कुल 297 कर्मचारियों 32 अधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नत किया गया, प्रमोशन दिया गया। आपको डीएफ साहब ने बताया 253 कर्मचारियों को MSCPS दिया गया। हम आपके जो एस्पिरेशंस हैं उसके प्रति बहुत सजग हैं, सतर्क हैं और चाहते हैं कि जो आपके प्रमोशनल एस्पिरेशंस हैं वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएं। और इसी सिलसिले में एक नई प्रमोशन पॉलिसी बहुत जल्द अगले सप्ताह के अंत तक हम जारी कर देंगे। कामगार आणि रोजगार मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हाणे पर्वरे मंत्रालय ब्लॉकांत गोंय कामगार कल्याण मंडळाची 47वी बसका घेतली। या वेळार कामगार आणि रोजगार आयुक्त तशेंच गोंय कामगार कल्याण मंडळाचे सचिव डॉक्टर लेविन्सन मार्टिन्स हाजीर आशिल्ले। बसकेंत फर्स्ट एड मजतीचे प्रशिक्षण, कुशळटाय विकास आणि जायत्या कल्याणकारी येवजणेची निर्मिती करपाचेर चर्चा जाली। या बसकेच्यो सुचोवण्यो मंडळाच्या उपसमिती कडेन चर्चे खातीर धाडपाचें थारायलें। खबरापत्रांत घेवया आनीक एक ल्हानसो विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। केंद्रीय अमृत मिशन येवजणेखाला उदका वाहिनी बदलपाच्या प्रकल्पाची दिवचलेचे आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी सुरवात केली। या प्रकल्पा अंतर्गत सद्याच्यो अशीर उदका वाहिनी बदलून व्हड वाहिन्यो घालतले, जाका लागून दिवचल आनी सरभोंवतणेच्या वाठारांत सुरळीत उदका पुरवण जातली। या वेळार उलयतना थळावे आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी या प्रकल्पा अंतर्गत ह्या वाठारांतल्या उदकाच्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाक मजत जातली अशें सांगलें। उदकाचो खूब इश्यू जाता, सो अंडर आमी अमृत मिशन 2 सबंद बिचोले भर हांव तुमकां सांगलेली पायपलायन आमी बदलता। ऑलरेडी तिशी कडेन बदललेली आसा, बोट डॅम, आतिलपेट आनी आतां ही हावजींग बोर्ड आहा, कारण 13 कोटी रुपया आमी मोडटा। म्हणजे स्टेप बाय स्टेप काम चलता। मदीं पावस पडलो म्हणून आमी काम बंद केलें, पण आनी 15 दिसांनी बाकीचे कडेन जी लायन आसा ती घातली। हावजींग बोर्डान दुसरो इश्यू कितें आसली, ही जी पायपलायन ओल्ड आसली आनी ती सिमेंटाची आसली, ती रिपेर करपाक गेल्यार तेचें सामान्य हांगा जवळपास मेळना। मडगांव खंय तरी एक दुकान आसा ताचें मेळटलें, सो तें मेळना। दुसरो इश्यू कितें आसलें, जेन्ना हांगा हावजींग बोर्ड इनिशियल जाता तेन्ना थोडीच घरां आसतात, 4 पटीन वाडटा, सो उदकाचें काम म्हणून ऑलरेडी आमी टाकयेचें काम सुरू केलां। 20 लाख लिटर टाकयेचें काम सुरू केल्लें आसा। वी आर एक्सपेक्टींग की आनी 1-2 म्हयन्यांनी ती टाकयेचें काम आतां आमी इन्स्पेक्शन करतलें, सोंपत जातलें। सो ती जशी नवी टाकी, नवी पायपलायन, सो म्हाका दिसना मागीर हावजींग बोर्ड आनी सबंद वॉर्ड आमच्या वनाक उदकाचो फुडल्या 25 ते 30 वर्सां कांयच इश्यू जावपाचो ना, कित्याक चडशी ही जागा ऑक्युपाय केल्ली आसा। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि हेर मंत्री, आमदार, सरकारी अधिकारी हांणी आज केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांच्या वाडदिसा निमतान आयोजित कार्यावळीत वांटो घेतलो। ह्या वेळार ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग कॅम्प, MPLD येवजणे अंतर्गत 3 चाकी हॉर्स व्हॅनाचें वितरावण, फुकट दोळे तपासणी शिबीर आनी फुकट आयुर्वेदीक आनी होमिओपॅथी भलायकी तपासणी शिबिरांचें आयोजन जालें। या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हे लोकांचे आवडटे व्यक्तिमत्व आसा आनी राज्याच्या उदरगतींत तांणी सदांच हातभार लायला अशा उतरांनी तांकां परबीं भेटयली।
गेली सातत्यात 25 वर्सां उत्तर गोंयची जनता तुमचो मोग हो भाऊंचेर दाखयता आणि ह्या फावटी तर आनिकूय चड मोग तुम्ही दाखयल्या बद्दल हांव समेस्त उत्तर गोंयच्या जनतेचे खूब खूब आभार व्यक्त करता. कारण आमच्या वयलो पेजूय हलको केलो आनी भाऊंचेर मोग दर वर्सा आनिकूय वाडत वयता म्हणपाक काय हरकत ना. हांवें वाडत इतक्याच खातीर म्हटलें की भाऊ पोरून 90,000च्या लिडीन निवडून येयल्ले, हे फावटी 1,25,000च्या मतांनी भाऊ निवडून येयले. जे हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की भाऊंचे लोकांचो मोग कितलो आसा हो हेज्या वयल्यान प्रूव जाता. हांवें इतक्याच खातीर सांगलें, खरें म्हणजे हांव राजकीय भाशण करपाचोच ना. बऱ्याच जाणांनी इलेक्शनाच्या पिरियडांत खूब जाण भाऊन कितें केलां, भाऊन खंय कितें केलां तांकां सांगपा खातीर आमी जी बुकलेट काडलेली पळय न्ही, म्हणजे उत्तर गोंयांत पुराय 20 मतदारसंघ आसा आनी एप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता 90-95 पंचायती आसतल्यो आनी उरलेल्यो 6 काय 7 म्युन्सिपालिटी आसतल्यो. अशी एकूय ग्रामपंचायत ना आनी अशी एकूय म्युन्सिपालिटी ना ज्या जाग्यार म्हणजे श्रीपाद भाऊच्या MP लॅडाच्या अंतर्गत केल्लो फंडाचो प्रोजेक्ट ना, अशी एक सुद्धा पंचायत आसची ना. केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी समाजा खातीर वावुरपाचो हावेस बाळगीत आपूण काम करीत रावलां अशें तांणी सांगलें. वाढदिवसाच्या निमित्तान हे एक निमित्त असता, परंतु या निमित्तान तुमची थोडीशी सेवा आमच्या हातून घडची, त्या माध्यमातून जास्तीत जास्त आमचे प्रयत्न आसा तर तुमचे सहकार्य ह्या प्रयत्नांक मेळटा. हांव तर सगळ्यांत म्हणटा की पयली बाकी सगळे गोष्टी मागीर, परंतु प्रत्येकान आजच्या ह्या युगांत आपलें आरोग्य सांबाळपाची काळजी घेवंक जाय. काळजी आपण जर शरीर जर बरें आसत, आपलें स्वास्थ्य जर बरें आसत जाल्यार आमी कितेंय ह्या समाजान सगळे तरेचे गोष्टी आपल्याक जाय तशी करूं शकता. जर आरोग्य बरें ना जालें जाल्यार तूं कांय करूं शकना, तूं हँडिकॅप जाता. आनी म्हणून सगळ्यो गोष्टी कुशीक दवरून सगळ्यांनी आपल्या हेल्था कडेन लक्ष दिवप, आरोग्या कडेन लक्ष दिवप, आपले फिटनेस दवरप, सगळे तरेच्यो गोष्टी आपले आरोग्य बरें दवरपा खातीर करप ही एक आमची जमेची बाजू आसा. आनी हो जो विशेष हे हाचे म्हत्व ओळखून आमी अशे तरेचे सगळे तरेचे कॅम्प हांगा दवरतात. चेन्नईत सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून सामान्य जीण विस्कळीत जाल्या. चेन्नईपासून सुमार 490 किलोमीटर अंतराचेर बंगालच्या खाडीत उण्या दाबाचो पट्टो निर्माण जाल्ल्यान तमिळनाडू तशेंच दक्षिण आंध्र प्रदेश वाठारांत वादळी परिस्थिती जाल्या. फुडल्या 24 वरांत तमिळनाडू तशेंच पुद्दुचेरी वाठारांत हुंवारा सारकी परिस्थिती जावपाक शकता अशें तमिळनाडू हवामान खात्यान जारी केलां. तशेंच फुडल्या 2 दिसां खातीर उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान दिल्या. पावसाक लागून प्रभावित वाठारांनी साबार शैक्षणीक संस्था बंद दवरल्यात. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत रबी हंगामाचेर किमान आधारभूत मोल वाडोवपाचो घेतलो निर्णय. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या म्हारगाय भत्त्यांत 3% वाड. गोंयच्या दर्यादेग वाठारांत रातच्या 10 उपरांत संगीत वाजोवपाची बंदी. भाड्यान रावपी लोकांची म्हायती दिवंक नाशिल्ल्या घरमालकांक 10,000 रुपया मेरेन दंड. गोंय मंत्रिमंडळ बसकेंत निर्णय. हरियाणात नायब सिंग सैनी सेगीत दुसरे फावट जातले मुखेलमंत्री. फाल्यां जातलो सोपुतविधी सुवाळो. जम्मू काश्मीरांत उमर अब्दुल्ला हांणी मुखेलमंत्री पदाचो घेतलो सोपूत. काँग्रेस पक्ष मंत्रिमंडळान जावचो ना वांटेकार. आनी विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO परिशदेंत जाले वांटेकार. आतंकवादाच्या सावळेंत मुक्त वेपार अशक्य. एस जयशंकर. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी YouTube चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 122 चेर उपलब्ध आसा.
इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.